नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवा. स्मिता येळकाराचो येवकार. खबरो विस्तारान. वेदांतान मायनिंग सुरू करतना आदल्या 90 न्ही 50% कामगारांक परत घेतल्यात. उरिल्ल्यांचो इशू मुख्यमंत्र्यान सोडोवचो. युरीन मुख्यमंत्र्याच्या 90% दाव्याक हरकत घेतली. मुख्यमंत्री म्हणटा पळयता मायनिंग सुरू करतना कंपन्यो आदल्या मायनिंग कामगारांक आनी गोंयकारांक घेतल्यो हाची खात्री कितें ते विशीं अटीचें कितें काय म्हणून विजयाचो मुद्दो. That the successful bidder shall give preference in employment to local residents at all level of operations, subject to such residents being available, qualified and suitable for such employment. हे आमी कंडिशन घाल्लें. हे कंडिशन एनफोर्स करपाक तुवें कितें स्टेप्स घेतल्या आनी ह्यो कितल्यो मायनिंग कंपनीज तुजे वेबसायटीचेर आयल्या, रजिस्टर्ड जाल्या आनी कितल्यो तांणी वेकन्सी डिक्लेअर केल्या. दिस इज अ इशू अबाउट मायनिंग बेल्ट एंड मायनिंग हे बिकॉज इट्स द बॅकबोन ऑफ अवर इकॉनॉमी. आमी ताका एक कंडिशन्स घातलेली की जे प्रिफरन्स पयलीं काम करता त्या सगळ्या जाणांक पयलो प्रिफरन्स दिवपाक जाय आनी सेकंड प्रिफरन्स जो आसा पळय न्ही हांगासर आसलेल्या वर्करांक घेवपाक जाय. हांगा तुमकां जर क्वॉलिफायड मेळना आसत जाल्यार भायर घेवपाक जाय. रिगार्डींग टू जो कंपनी जी आत्तां सुरवात जाल्यार 90% ऑफ द वर्कर्स जे पयलीं थंयसर कामाक आशिल्ले तितक्याय जाणांक एम्प्लॉय केले. 10% तेंचे समथींग इशूज. एक कंडिशन कितें आहा 100% आनी कितले टक्के ते टक्क्याचे इशू न्ही. हो तुज्यान कंपल्सरी करूं येता काय ना. एक वर्स पयलीं तुवें सांगलें जायना म्हणून, आज म्हणटा तूं जाता म्हणून. जाता जाल्यार सामकें बरें. आय एम हॅपी. आयक 100% एम्प्लॉईज सगळे गोंयचेच घेवचे हे आमी मॅन्डेटरी करूंक शकना. कशें कितें करूंक शकता? हां, आमी एक म्हणजे जे म्हणटाले पयलींचे वर्कर आसले पळय न्हू तांकां तेंच्यांनी कंपल्सरी घेवपाक जाय. जाल्यार कसलें कंडिशन घाला? कंपनी आनी तेंच्या मदीं वेगवेगळे डिस्प्यूट आसतले. ओके, एक वेळ तेंच्यांनी VRS घेवन गेले आसतले, तूं परत म्हणटलो तांकां घे. हे तेंचे वेगवेगळे डिस्प्यूट आसतले. तेंचे जर डिस्प्यूट रिजॉल्व जावन आमचो पयलो प्रिफरन्स. स्पीकर सर, there were 303 employees in that mine, and out of that only 50% have been employed. 90% no. 90% no. Check कर 154 are unemployed. काय प्रॉब्लेम नाही. ते पयर येयल्ले आमगे ऑफिसा मेळपा आमकां. 50% are employed, not 90%. हे चेक कर. दे गोंयकारां प्रेफरन्स मेळपाक जाय. तेंगे इट्स नॉट रिजॉल्व. प्लीज रिजॉल्व. स्पीकर सर, रिजॉल्व करता. वेर्णा उद्देगीक वसणुकेंतल्या फार्मा उद्देगात 2 कामगार घुसमटून सोंपले. कंपनी बेजबाबदार म्हणून विजय आनी युरीन विशय काढलो. मुख्यमंत्री म्हणटा सरकारान दखल घेतल्या. चौकशेचो रिपोर्ट मागला. फॅक्टरी अँड बॉयलर्स, पुलीस आनी संबंधीत खात्या वरवीं चौकशी चल्ल्या. सोंपल्या तांच्या फामिलीक लुकसाण भरपायेचे मुख्यमंत्री उलयलो. The gross violations by the industrial units which have resulted in endangering the lives of the workers and employees as a safety standard are compromised by several industrial units. The death of 2 workers at Sipla in Verna Industrial Estate is a living example of the carelessness by the industrial units. The government needs to immediately conduct an inquiry of the fatal accident at Verna Industrial Estate and also take proactive steps to ensure that the safety standards are strictly adhered by all industrial units. The workers got suffocated, entered the crusher machine, elevator in the factory premise. Same because the safety of Zuari Agro, their plants of urea, DAP, NPK plants are all unsafe. Because sir, आमी एक add करा. This was mentioned in the morning. This is a very serious issue. कुंकोळे सेम जाता. वेर्ना मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट तुगे जे मंत्री के मुनीस आहे ते मुखार वयताय आनी हाटल्या मागीर भायर सरता. हेजी दिस यू क्रिएट एन इन्क्वायरी. स्पीकर सर, सिप्लान जो इन्सिडन्स जाला पळय न्ही तेजी हांवें डिटेलान इन्क्वायरी फॅक्टरीज एंड बॉयलर्स, लेबर एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रीज आनी पुलीस हे डिपार्टमेंट करता. अशे इन्सिडन्स परत जावचे न्ही हाजी प्रिकॉशन्स जी आसा पळय न्ही आमच्या सगळ्या डिपार्टमेंटाच्या वतीन घेतली. आमकां सेफ्टी फर्स्ट त्या खातीर आनी जो इन्सिडन्स जाला, जे 2 भुरगे ते खंयचे आसूनी हांगा काम करताले, त्यांच्या फॅमिलीच्या प्रती हांव दुख्ख व्यक्त करता आनी तांकां कॉम्पेन्सेशन्स जे मॅक्झिमम कितें कॉम्पेन्सेशनूय मेळपाक जाय त्या कंपनी कडल्यान आनी बाकी इन्शुरन्स ते मेळपा खातीर आमच्या सरकारा कडल्यान, लेबर डिपार्टमेंटा कडल्यान दे आर ऑन द रायज. इफ यू लुक एट इंडस्ट्रियल, आय पॉइंटेड आउट ड्युरिंग अशा पद्दतीचे खंयसर हांव सगळ्या म्हणजे जुवारीचे चेक कर, फॅक्टरीज आनी बॉयलर्स सगळ्यांक हांव चेक करपाक. पेडण्या
एक्सायजांतलो सस्पेंड केल्लो UDC हरीश नायका कडच्यान सुमार 28 लाख रुपया जुरा सयत रिकवर केल्या. विधानसभेत लेखी जाप मेळ्ळ्या. सुमार 11 लाख जूर. बारांच्या लायसनांचो पयसो सरकारी तिजोरेंत घालचो सोडून आपल्या बोल्सांत घालो म्हणून UDCचेर केस. सध्या तो सस्पेंड. कांय दिसां पयलीं पेडणे एक्सायज कचेरेंतल्या येणावळीचे स्कॅम मुखार आयिल्ले. तेन्नाचो UDC हरीश नायकान लोकांच्या लायसनाचे पयशे सरकारी तिजोरीत घालिनासतना आपल्या अकाउंटार दवरिल्ले. ते उपरांत ताका निलंबितूय केलो. ताचे कडल्यान पयशे रिकवर केले म्हूण सध्या म्हायती मेळटा. सुमार 76 लायसनांचे पयशे खंय हरीश नायकान सरकारी तिजोरेंत घालूंक नाशिल्ले. 76 लायसन धारकांची 15,74,690 लायसन फी, सुमार 1,32,000 लायसन ट्रान्सफर फी. ताणें वट्ट 16,86,609 रुपया सरकारी तिजोरेंत घालूंक ना. ह्या प्रकरणात ताका निलंबित करून ताची चौकशी सुरू केली. ताचे कडच्यान वट्ट 27,78,150 रुपया वसूल केल्यात. 10,91,460 रुपया खंय इंट्रस्ट. फुडलो तपास चल्ला म्हूण सध्या म्हायती मेळटा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कावी ही कला गोंयची. तिचे IG टॅगाक अर्ज केला कर्नाटकान. प्रधानमंत्री मोदीन मन की बातात गोंयच्या कावी कलेचो विशय काडिल्लो. मात गोंय सरकार मन की बात पळयता आनी विसरता. विजयान मुद्दो काडलो. डबल इंजीन वापरून कर्नाटकाक आडायात. कावीक GI टॅग घेयात. विजय उलयलो. मंत्री गोविंद म्हणटा गोंयचे यत्न चल्ल्यात. Concern regarding Government of Karnataka planning to obtain GI tag for Kavi art. Speaker sir, तुम्ही खूप जाणांचे फोटो दिसतात की प्रधानमंत्र्याची मन की बात आम्ही ऐकतात म्हणून. 26 डिसेंबर 2021 84th एडिशन ऑफ मन की बात. थंय प्रधानमंत्र्यान सागर मुळे म्हणटा ताका प्रेज केलो की तो हे सेंच्युरीज ओल्ड ट्रेडिशन राखता म्हणून. हें ट्रेडिशन प्रधानमंत्र्यान म्हणलें की पुर्तुगेजान हाडिल्लें आनी मागीर तें गोंयच्यान सारस्वत ब्राह्मीण फॅमिलीनी कर्नाटका, केरला आनी महाराष्ट्रान, कोस्टल महाराष्ट्रान व्हेलें देवळां डेकोरेट करपाक. सो ही आर्ट ओरिजिनेट जाता गोंयान आनी ताजें जर GI टॅग कर्नाटका घेता जाल्यार आमचो सरकार आयदर न्हिदला ओ तुमी मन की बात आयकनात. सो तुमी हे मातशें ते घेवचे पयलीं तुमी घेया आनी कितें तरी करा. म्हाका एक बरें दिसलें की विजय मन की बात पळयता. हें आयकून म्हाका एकदम बरें दिसलें. अशें न्ही, पळयता आनी विसरना. अरे तुमी पळयता आनी विसरतात, हें डिफरन्स. म्हणून म्हटलें विजय मन की बात पळयता. आदरणीय बरें दिसलें. एक मिनीट. त्या ती कावी आर्ट जे आहा पळय न्ही, हें हांव टॅक्निकली कितें आसा पळय तें पळोवपाक लागता. GI तांणी एप्लाय केला म्हणून पेपरार आयला. आमी म्हणटा तुमी पयलीं करा. स्पीकर सर, डबल इंजीन बी वापरात. हय स्पीकर सर, तसो प्रश्न जो 0 वराक मेन्शन केल्लो आसा त्या संदर्भात आमी तितलेच खबर आसा आमकां कितें करपाक जाय. त्याच प्रमाणे जशें ताकाय जाय तशें आमकांय जाय आनी त्या प्रमाणे आमचें काम सुरू आसा. गोंय सरकारानूय प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली स्कीम लॉन्च केली. ह्या स्किमी वरवीं 1 कोटी घराब्यांक रूफटॉप सोलर बसोवन घरगुती वापराक 300 युनिट मेरेन फुकट वीज दिवपाचो केंद्र सरकाराचो प्लान. लॉन्चिंगाक सभापती, मुख्यमंत्री, वीज मंत्री, गेडा आनी वीज खात्याचे अधिकारी आशिल्ले. गोंयांत जवळपास 35 जाणां ही सबसिडी फावो जाल्ली आसा. तेंच्यांनी सगळ्यांत पयलीं रजिस्टर केलें पोर्टलाचेर आपली सबसिडी मेळयली. तांकां सबसिडीची लेटर दिवपा खातीर आज आमी हांगा जमल्या आनी आमी PM सूर्यघर योजना ही मुफ्त बिजली योजना म्हणून आमी लॉन्च करपाची. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी ठरयलां की 1 कोटी लोकांक ही PM सूर्यघर योजनेची सबसिडी दिवची आनी तातूंतल्यान गोंयांतलो नंबर चडांत चड जो आसा पळय हो जावपाक जाय म्हणून आमचे गेडा डिपार्टमेंट म्हणजे गोवा एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सी ह्या डिपार्टमेंटाच्या माध्यमांतल्यान आमी चडांत चड लोकां पर्यंत पावोवचें हाच्या खातीर आमचो प्रयत्न आसा. आनी हें करता आसतना बाब स्टिफन हाणें काही गजाली तुमकां थोडक्यात सांगल्यो. फक्त हांव थोडेशें डिटेल म्हणजे हाव टू एप्लाय फॉर द रेजिडेन्शियल कस्टमर्स हाजेर सगळ्यांनी लिफलेट्स घेवची आनी कशें एप्लाय करचें हाच्या खातीर जें आसा पळय आमी तेजेर स्टेप वायज दिल्लें आसा. आमच्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे JEE हे ताका मदतूय करतले. इवन दो स्वयंपूर्ण मित्र एप्लाय करपाक मदत करतले. CSC सेंटर, कॉमन सिटीजन सर्वीस सेंटर हांच्याय कडेन जर तुमी वचत जाल्यार तेय बी ताका मदत करतले.
UGC नेट परीक्षेतूय रॅकेटा. UGC नेट परीक्षेच्या पेपर फुटीच्या केशीत तिघांक उखल्ले. उत्तर प्रदेशातल्या मिरटच्या सुभारती विद्यापीठात हे रॅकेट धरला. तिघांक अटक केल्या म्हणून माहिती मेळटा. रद्द केल्ली परीक्षा 22 ऑगस्ट ते 7 सप्टेंबर मजगती परत जातली. सिरियल किलर चंद्रकांत तलवार आणि सायरन रॉड्रिक्साक पणजे चिल्ड्रन्स कोर्टान जल्मठेप फरमायल्या. 2009 ताळगावच्या एके अल्पवयीन चलयेच्या खुनाच्या केशीत ही ख्यास्त. चलयेच्यो वस्ती चोरपाच्या हेतान खंय खून केल्लो. ते दोगूय सध्या आनी 2 खुनाच्या केशींनी जल्मठेपीची ख्यास्त भोगतात. Today's judgment is pronounced in the open court. All accused are sentenced into life imprisonment because they are but 3 cases, 3. They rape, murder and fire. That is why all accused are sentenced life imprisonment and they are given a 1 lakh rupees fine for the disease. And secondly, I want to see, now I prefer to go to an appeal in the High Court. And I'll just say, I will try my level best to release them. दायज आसूं वा नवी दरेक सरकारी खाजगी बिल्डिंगेचे सेफ्टी ऑडिट करपा खातीर फुडल्या विधानसभा अधिवेशनात नवे बिल हाडटले. मुख्यमंत्र्यान उतर दिलां. सध्या 25 बिल्डिंगो असुरक्षीत म्हणून नोंद जाल्यात. त्यो मोडटले म्हणून मुख्यमंत्री सांगता. हेरिटेज वास्तूंचो तितलो खंय मोडिनासतना पुनरुद्धार जाव येता. म्हाका दिसता स्पीकर सर हे स्ट्रक्चरल ऑडिट फॉर एग्जाम्पल कालचे दिसाक 1300 इस्कला आम क्वेश्चन गेले हाउ मेनी स्ट्रक्चरल ऑडिट्स यू हैव डन और 1300 ओनली 600 आर डन एंड इन दैट 600 परिस्थिती इतली गंभीर सरकारा कडेन पयशे आहाय इतले सर रेवेन्यू सरप्लस जाले बिल्डिंगे हेच बिल्डिंग सेफ आहा म्हणून जाप दिना आनी हे डायवर्ट जाता हे RTI एक्टिविस्टार जाप मेळटा हांक मेळ्ळे स्पीकर सर जे हे बिल्डिंग आतां सेफ आहा स्ट्रक्चरल ऑडिट केन्ना जाल्लो आमी प्रश्न घातलेलो म्हाका खबर ना हांव सेफ आहा जाल्यार लिडर ऑफ ऑपोजिशन उलयता आसतना तो सगळे म्हणजे सोशल वेलफेअर बिल्डिंगेंतल्यान असेंब्ली पर्यंत ह्या सगळ्या विशयाचेर उलोवन मेकळो जालो. हांव फक्त सांगता हावजाक किंवा तुमी वयले खुर्चेर बसलेले आसा ताजेर सेफ्टी ऑडिट केला फक्त ताजेर डायरेक्टली प्रश्न घालपाक मेळना अकॉर्डिंग टू द असेंब्ली. PWD घालूं मेळना अरे PWD घालूं मेळना सांगता न्ही हांव तुका PWD घालूं मेळना म्हळ्यार हे कितें हावजाचे घालूं मेळना अरे वी हॅव टू नो हे कितें स्पीकर सर. हांव मान्य करता की अशा पद्दतीन 30 वर्सां जाल्या उपरांत कारण ह्यो जुन्यो बिल्डिंग्स ओके जुन्यो 30 वर्सांनी थोड्या बिल्डिंगेक तर 60 वर्सां जाली. निलेशान जशें सांगलें ड्युरिंग द पोर्तुगीज रेजीम तो म्हणटा म्हणजे 165 वर्सां जायत येयली आतां. फक्त आमी ऑडिट केलेंच म्हणून जावचें ना. ऑडिट केल्या उपरांत रिपोर्ट दिल्या उपरांत तेजेर एक्ट जावपूय गरजेचें आसा आनी हितूर गव्हर्मेंट आनी प्रायवेट दोनूय बिल्डिंग्स येयल्यो. ह्या रेजोल्युशनाचो विचार करता आसतना आमकां अशा पद्दतीचें एखादें बिल इन फ्युचर डिजास्टर मॅनेजमेंटच्या ऑथॉरिटीन आसूं किंवा PWD कोणी तरी एका डिपार्टमेंटान हें बिल मूव करचें पडटलें. हांव स्टडी करपाक लायता म्हणजे फॉर AG आनी हांकां आनी बिल जें आसा पळय न्ही सेपरेटली हें इंट्रोड्यूस करता. तुजें रेजोल्युशन म्हणजे योग्य आसा तेजेर सगळे जाण उलयले. एडवोकेट काल्लूस सांगता आसतनाय तेणी आमी डायरेक्टली तुजें रेजोल्युशन भायर उडयना तुजें रेजोल्युशन कन्सिडर करता. बट हे सगळें कन्सिडर करता आसतना हें आत्तां पास करप योग्य जावचें ना कारण हें पास जर करीत जाल्यार आमकां वेगवेगळे इम्पॅक्ट जाता तेजेर म्हणून कन्सिडर करून आमी बील हाडटा स्वता म्हणजे फुडल्या येता त्या असेंब्लीक नवीन बील जें आसा पळय हाज्या रिलेटेड जें आसा तें हांव हाडपाक लायता म्हणजे ऑथॉरिटी फॉर्म करप काय कितें हाजो सगळ्याचो सारसार विचार करूनच आमी नवीन बील हाडटा जेणे करून जे लाँग रन कारण उपयोगी ठरतलें. मोपा विमानतळावेल्या उदकाचो लोट कासारवण्या सोडून दितात. थळावे चाळवले. उदकाच्या लोटान दोंगराची माती कोसळून शेताचें मोठें लुकसाण जालां. थळावे मिडिया मेरेन पावले. उदक सोडटले कंपनीचेर कारवाय करची म्हणून लोक मागता. सरकारान खंय लक्ष घालचें. आमदारांच्या कानार घाला. प्रुडंट ग्राउंड झिरो. मोपा विमानतळावेले उदक कासारवण्णे गांवच्या माथ्यार दोंगरार सोडिल्ल्यान गांवांत हुंवारा सारकी परिस्थिती. उदकाच्या नेटान दोंगर पोखरून माती शेतां भाटांनी पावली. कंपनी दर वर्सा एका गांवांत उदक सोडटा म्हूण थळावे मिडिया कडेन उलयले. काम चालू जालें तेन्नाच्यान वयल्यान जे पाणी येता आनी आतां पावसूय भरपूर लागता
आनी थंय स्टार्ट जाले तेन्नाच्यान ही माती येता, पाणया बरोबर सामकी माती येता आनी सगळे लोकांची शेतां ही पाणये मातयेन सामकी भरल्या. दिसा तेमी म्हटले दिसा अधिवेशनात की आमचे हे सायडीन उदक येता ताका लागून लोकांची घरांनी उदक गेल्या, शेतां भरल्या मातयेन अशें सांगले तेणी. हे करतलो, प्रयत्न करतलो असं दिसता. हांव सरकाराक इतलेच सांगून करता, पळय मोपा एअरपोर्टाक तुमी जमीन इतली दिल्यात, करोडांनी जमीन दिल्ली आहा ती जमीन दिल्यात ती तेका खंय तरी एक बंधन घालून दवरात. आयज त्या एअरपोर्टाक लागून आमच्या लोकलांक खंयच त्रास जावंक जायना म्हणून आमी बेगोबेग तुमकां सांगत आसता की बाबा हेचो आमकां त्रास जायता. ज्या शेतांनी माती गेल्ली आहा, आमच्या काजींतल्यान माती गेल्ली आहा, आमचे ती तेंची घाण आहा ती आमची सकयल येवपाक जायना हें आमी सांगत आहा. आतां जी हॉटेलां हांगा बांदलेली आहात बांदतात ती हॉटेलाचें उदक खंय सोडटले, ते हॉटेलाची घाण खंय सोडटले. कंपनीचेर सरकारान कारवाय करची म्हूण थळाव्यांची मागणी. गजाल खंय आमदाराच्या कानार घाला. कितें शेतांत उरोंक ना, सगळी माती भरल्या, फातर भरल्या भितर, कांयच फायदो ना, काय शेती करूंक मेळना. तेन्ना हेचेर गव्हर्नमेंटान कितें तरी करपाचें. एअरपोर्टा वयले सगळे उदीक सकयल सोडले. येयली मोपा एअरपोर्टा वयल्यान इतली वर्सां काय अशी माती केन्ना बरोवंकूच ना. खूब माती येवन हांगा सगळे गांवांतली धोरां चरता हांगा. तर आयज सगळे हांगा माती भरली आनी हे चरोच नश्ट जाल्लेलो आसा. तर आमी शेतकऱ्यांनी गोरवांकारांनी रेडकारांनी करपाचें कितें? तर हे पंचायत मेंबरान पंचायत मंडळान हे पळोवंक जाय आनी तो जे GMR कंपनी आहा तेंचे कडेन मांडूंक जाय न्हू, तेंचे कडल्यान कितें ते हे घेवंक जाय न्हू. मजगती आमदार प्रवीण आर्लेकरान मोपावेली माती भरून लोकांची शेतां भाटां इबाडल्यात म्हूण विधानसभेत इशू काडलो. इंटरनॅशनल एअरपोर्ट येयल्लो आसा ताका लागून आमकां आमच्या लोकांकूय खुबशे हे त्रास आयज भोगचे पडटात. जे आयज मोपासून जे उदक येवन आनी चिखल येवन शेकारो येवन आख्ख्या शेतांनी जो भितर येयल्लो आसा शेतांनी, आनी सरकार म्हणटा ते शेतां लावची, पूण शेतां लावची हेका लागून आतां ना म्हटल्यार म्हाका दिसता 2 वर्सां जालीं लोक आमच्या शेतकरी शेतां लावंक पावना, कित्याक तेतून खुबसो आतां चिखल जाल्लो आसा. प्रुडंटा खातीर ज्ञानेश्वर वर्ग आनी चेतन गावस. पावसाचो नेट देंवता, मात गोंयभर वेगवेगळ्या वाठारांनी पावसा बरोबर नेटाच्या वाऱ्या सरशी झाडां पडप, फुगीन पालसणां कोसळपाच्यो घडणुको चालूच. हवामान खात्यान 26-27 तारखेर ऑरेंज, 28 ते 30 मेरेन येलो अलर्ट दिला. आतां मेरेन गोंयान 110 इंच सिजनल पावस जाला. सरासरी परस 55% मायज. नाशनोळा गणेश मंदिरा लागीं चिंचेचें झाड पडलें. देवळाचेर आनी थळावो प्रकाश रायकराच्या घराचेर झाड पडिल्ल्यान लुकसाण जालां. तशेंच लायटीचे 4 खांबे लेगीत मोडल्यात. कोलवाळच्या सर्व्हिस रोडाचेर झाड पडून 3 गाडयो, थंय आशिल्ले कंपाऊंड आनी लायटीच्या वायरींचें लुकसाण जालां. रेवोड्या निरपणसाचें झाड एका घरार पडून घराचें लुकसाण जालां. पणजेच्या गीता बेकरी म्हऱ्यांत आशिल्लें पोरणें घर फूग मारिल्ल्यान कोसळ्ळें. बेरेस्तारा उसरा राती 18 जून रोडाचेर HDFC बँके कडेन झाड गाडयेचेर पडलें. गाडयेचें लुकसाण जालां. रामभुवन वाडो रायबंद्रा सपना नायकाच्या घराचेर माड पडून घराचें लुकसाण जालां. मंडोपा नावेले रस्त्याचेर झाड पडलें. मेस्तवाडो कुट्टे चारी गॅरेजी कडेन थंय पार्क केल्ल्या गाडयांचेर झाड कोसळिल्ल्यान गाडयांचें लुकसाण जालां. तशेंच थंयच्यो लायटीच्यो वायरी आनी खांबे इबाडल्यात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सिवेजीची घाण रस्त्यार सोडटात म्हणून कळंगूट पंचायतीन हॉटेलांचेर कारवाय सुरू केल्या. पंचायत वाठारांतल्या 3 हॉटेलांक पंचायतीन सिवेज रस्त्यार सोडली म्हणून दरेकी लाखाची फायन मारल्या. आनी पावस पडल्या नंतर सगळे हॉटेल्स रेजिडेंट्स लोक ते सोमते स्वेज आमच्या हितून चेंबरांनी सोडटा लायक ड्रेनेजीस. आतां कोण सोदता केन्ना सोडटा ते कोणाक खबर ना, पूण ते रेजिडेंट्स कोण आसता ते आमकां सांगता मागीर. आतां तशेंच आमकां एक गावरावाडो इन्सिडंट जालो आनी एक नायकावाडो जालो, तिवाय वाडो जालो. आनी दोनूय इन्सिडंटाक मागीर एक वॉल्टरान व्हिडियो व्हायरल केलो. सो तेजेर आमी सामकी कारवाय करून तांकां
1 लाख आमी फायन्स मारल्या आणि तेच्या उपरांत आमी एक FIR रेजिस्टर केला दोन्ही हॉटेलाचेर की ते सुयेज सोडटा म्हणून अंडर दॅट न्यू एक्ट ऑफ निर्भर कितें तो एक्ट. सो तेजे FIR आमी ऑलरेडी फायल केल्ले आहा पुलीस स्टेशनाचेर आनी तांकां दिसता आपोवन येयल्या आनी दे आर फायलिंग FIR प्रोड्यूस. पयशे कलेक्ट करप हो आमचो मोटो नाशिल्लो की हांकां देख येवपाक जाय, ते अवेअर जावपाक जाय की आमी जर हे अनवॉन्टेड थिंग्स म्हळ्यार लोकांक त्रास जर आमच्या विलेजसाक जर त्रास केले जाल्यार आमकां ही फायन भरपाक पडटली आनी ही जर फायन तेमकां घातली जाल्यार बाकीचीं हॉटेलां बाकीचे जे प्रिमायसीस आसा जे अशे ही प्रॅक्टीस चालू दवरता तांकांय भंय पडटली ह्या उद्देशान आमी फायन घातलेली आसा. आनीक फोंड्यां जुना बाजार स्कुलाच्या हेड मिस्ट्रेसीचे बदलेक पालकांचो विरोध. पालक फुर्योज. सरकारान बदली रद्द करची म्हणून मागतात. बदली रद्द जायना जाल्यार भुरग्यांक शाळेंत धाडचे नात म्हणून शिटकावणी. शाळेंतली एक टीचर 1-2 घटक खंय हेड मिस्ट्रेसीच्यो कागाळी करतात तितल्यार हेड मिस्ट्रेसीची बदली. पालक मिडिया मुखार. त्या टीचर भायर सरली जाल्यार आमी सगळीं दुसरे कडेन शिफ्ट जाता. आमच्या भुरग्यां सकट आमी इस्कॉलान करून घेवचे आमी पयलीं डिमांड केल्लो. PTA अध्यक्ष प्लस माझी चली हांगा. शाळा आसा आनी त्या शाळेची भुरगीं तशेंच म्हणल्यार भुरग्यांचे पेरंट्स आनी सोशल एक्टिविस्ट आयज सगळे ADA ऑफिसान आयिल्ले आनी तांची एकूच मागणी आशिल्ली की सरकारान जी प्राथमीक शाळेची जी हेडमिस्ट्रेस आहा नीता पेडणेकर हिका जी ट्रान्सफर केल्ली आसा हांगसरल्यान तिका परत बेगोबेग हांगा कामां रुजू करची. फोंडेच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू. फ्रांसात ऑलिंपिक सर्तीचे पॅरिसात मोठ्या दबाज्यान उक्तावण. पॅरिस ऑलिंपिकात 200 देशांचे सुमार 10,000 एथलीट्स भांगरा, रुप्या आनी कांशा पदका खातीर झुजतले. भारताचे 117 एथलीट्स वांटेकार जाल्यात. तातूंत 72 जाणांचो डेब्यू. टोकियो ऑलिंपिक सर्तीची मेडल टॅपी पार करपाचो यत्न भारत हे खेपे करतलो. वेगवेगळ्यो 32 खेळा सर्ती आसतल्यो. 11 ऑगस्ट मेरेन सर्ती चलतल्यो. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, प्रुडंट प्लस ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.